परिश्रमाक लागून ताजे अभिनंदन करता आणि ताका शुभेच्छा दिता. ताका म्हणजे खरें म्हणजे डबल अभिनंदन. अखिल गोयचे गोवा कालचे फिल्म फेस्टिवल जाले कोंकणी आणि मराठी. तातूंत भितर ताका ताजो सिनेमा आशिल्लो जुजे त्या सिनेमाक प्रायज मेळ्ळा आणि त्याच बरोबर तातूंतले ज्या भुमिका आसा त्या भुमिकेक ताका सपोर्टिंग एक्टराचें इनाम फावो जालें. त्या खातीर ताजें अभिनंदन. ह्या निमित्तान हांव गोंयच्या सगळ्या समिस्त गोंयकारांचें हांव चतुर्थीच्या निमतान हार्दिक अभिनंदन करता. आणि हो असो एक सण आसा, ही अशी परब आसा ज्या परबेक सगळे आतुरतेन वाट पळयतात. ल्हान भुरग्यांक तर सामकें ल्हान भुरग्यांचो जर सगळ्यांत मित्र किंवा ताजो जर सगळ्यांत आवडतो किंवा ताजो सगळ्यांक म्हणजे रायट फ्रॉम द श्री गणेशा म्हणटा चित्रकलेच्या पासून हाजो पर्यंत मनातलो असो जर इश्ट देव जर कोण जर म्हणत जाल्यार तो गणपती बाप्पा. आणि बाप्पाच्या आगमनाचे तयारी जितली आमी ओडीन रावल्ले असतात त्याही त्या डबलीन भुरगे राविल्ले असतात. आणि भुरग्यांक ह्या सगळ्यांक ह्या आरतीचें बी अप्रूप आसा, कौतूक आसा. आरत्यो ह्यो इतक्यो भक्तिभावान तल्लीन आणि मग्न जावन आमचे सगळे गांवगिऱ्या वाठारांनी पासून सगळे कडेन करतात. तातूंत भितर घुमट आरती आसतले, वेगवेगळे प्रयोग केल्ले आसतले आणि त्याच बरोबर त्यो आरत्यो म्हणप आसता. त्यो आरत्यो तातूंत जो भाव आसा तो भाव आसतना भितर केन्ना केन्ना शब्दांकन बीन केन्ना केन्ना चुकता. त्या ल्हान भुरग्यांक किंवा ते मदले कोणाक तांकां सगळ्यांच्यो आरत्यो बऱ्यो वेवस्थीत म्हणपा खातीर भारतीय जनता युवा मोर्चान 1999 जेन्ना आमी आशिल्ले त्या वेळाचे पासून एक आरत्याची पुस्तिका छापून सगळ्यांचे घरांत पावोवप एक उपक्रम सुरू केला. आता पर्यंत तो सगळे कडेन दिसाळे आसूं किंवा आनी कितें आसूं सगळे कडेन तो भरपूर घराघरांनी पावला. ताजोच भाग म्हणल्यार कितें तातूंत भितर नवीन ज्यो खंयच्यो आरती आसल्यो त्यो आरती पण पारंपारीक आरत्यो वेवस्थीतपणे शब्दबद्ध करून तांकां त्या शब्दाक म्हणजे ते चुकची न्ही केन्ना केन्ना शब्दाचो केन्ना केन्ना हें जाता. म्हणून ते आरती संग्रहाची एक संकल्पना तकलेन आयिल्ली आणि त्यो आरत्यो मुखदूत जावच्यो म्हणून ताजो प्रयत्न आशिल्लो. हांव सगळ्यांक आरतीचे संग्रह जे कोण काडटात तांचे खरेखूच अभिनंदन करता. एक सांस्कृतीक आणि एक सनातनी हातूंत भितर ही स्तुती देवाची हे पुस्तक रुपान प्रकाशीत करून घराकडे पावप हे तांच्यांनी एक समाजकार्य केल्लें आसा. चवथ जी आज आनी एक 8 दिसांचेर पाविल्ली आसा. ह्या चवथीची तयारी अशी म्हणजे कितें जाता की गांवांनी आमचो जो मतदारसंघ आसा कुंकळे मतदारसंघ तो चड भाग गांवांत येता. म्हणजे 5 पंचायती येतात म्हणजे एक म्युनिसिपालिटी. सो 5 पंचायतींनी आता सगळ्यो आरत्यो मोबायलार येतात. हांगा मेळटा तुका कितें यूट्यूब हाजेर ताजेर मेळटा. पूण कितें आसता गांवांनी एक एकदां असो पावस बीस पडलो वारें बिरें आयलें की लायटीचो तांकां प्रॉब्लेम जाता. सो चार्जींग बिर्जींग तो जायना आनी ते भुरग्यांक मागीर आतां आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें की एक शब्द जो चुकता भुरगे किंवा मोबायल ताजो चार्ज नासता. म्हणून हे हो सगळो प्रॉब्लेम सुटावो करपा लागून आमी एक बसून सगळे मंडळान आनी आमचो अध्यक्ष कुणालान मंडळ अध्यक्षान आमी एक ठरयलें की आमी एक आरतीचो बूक आरत्यांचो करचो तो एक प्रकाशीत करून सगळ्या कुंकळे मतदारसंघात ज्या आमचो वाठार आसा थंय प्रत्येक घरांत पावोवचो. सो ताजी सुरवात आयच्यान म्हणजे आमच्या अध्यक्षान प्रकाशन हे करतकीर आयच्यान आज सांजच्यान आमी हे पुस्तक वाटपाची सुरवात करतले.